हरे कृष्ण. आजचे सेशन आता भागवत पुराण कोंकणी तत्वेना सर्वांक स्वागत. आज आम्ही चॅप्टर 5 चे श्लोक 17 to 29 वर रिसाइड करताची. आता आम्ही गीता महात्म्य सांगून श्लोक रिसिटेशन स्टार्ट करूया. गीता महात्म्य सांगता येता सती जयंती नायक माताजी तुम्ही स्टार्ट करूया. श्री कृष्ण माताजी. श्रीमद् भगवद गीता अथ गीताध्यानम्. गीता शास्त्रम् इदं पुण्यं य पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोर्पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनम्. गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता. भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृता. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः. पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मन्त्रः तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण सकाळजी. धन्यवाद माताजी. आता मी श्लोक रिसिटेशन स्टार्ट करूया. श्लोक 17 सांगता येत असेल ते गीता नायक माताजी, 18 भारती पै माताजी, 19 रश्मी भट माताजी, 20 मुक्ता प्रभु माताजी, 21 स्फूर्ति पै माताजी, 22 श्यामला कामत माताजी, 23 सुनीता मल्ल्या माताजी, 24 लीला पै माताजी, 25 विद्या पै माताजी, 26 दिव्याकिनी, 27 माया नायक माताजी, 28 जयंती नायक माताजी, 29 शांति शानभाग माताजी. गीता नायक माताजी तुम्ही स्टार्ट करूया. त्यांनी नाच की म्हणून कोणी सांगतावा श्लोक 17. हरे कृष्ण. तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावर्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः. हरे कृष्ण. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः. इहैव तैजितः सर्गो येषां सामे स्थितं मनः. निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः. हरे कृष्ण. मुक्ता प्रभु माताजी. सॉरी हा म्हणले ऍक्च्युअली मागेला म्यूट जाईन येशिले आपस म्हणता. हरे कृष्ण. न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः. हरे कृष्ण. बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ये हि संस्पर्शजा भोगा
दुःखयोनयरेव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न ते शूर न ते बुधः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योऽन्तसुखोऽन्तरारामः तथान्तज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। हरे कृष्ण। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं दशया क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतैते रताः। हरे कृष्ण। कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनम्। हरे कृष्ण। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। हरे कृष्ण। यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरे कृष्ण। रिसेट केलेले सर्वांकही धन्यवाद। आता मी मंगलाचरण करून सेशन स्टार्ट करूया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगुणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। तुमका सगळ्यांकय गोतस आयचे स्पीकरा बगे जाल्यार हांव तांगेले एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दिवपाक ट्राय करता। तांगेल नाव कार्मिक नाव स्मिता भट। तांणी डिसायपल ऑफ हिज होलीनेस जयपताक स्वामी महाराज आणि अष्टे बहरैनातू तांणी बिलॉंग्स टू गोवा। तांणी मस्त स्पिरिच्युअल कोर्स आणि केला IDC भक्ती शास्त्री भक्ती वैभव कॅन्टो 1 and 2 आणि तांणी भगवत पुराणा कोंकणी कनेक्ट जालेले हर ग्रेस रेवती प्रिया माताजी तुकुनु आणि तांणी डिफरेंट
चिल्ड्रन क्लासेस ऍक्टिव्हिटीज आणि कोंकणी प्रीचिंग अनेक आसा ती आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन केला आणि गोल्ड मेडलिस्ट इन BSc and MBA. हंगेले हस्बंड बुरिदा कृष्णदास हांकां 2 चेडूं आसा ती अश्विन अँड अनिकेत. अश्विन त्यांनी इंजिनियरिंग केलेले IIT तुकून आणि त्यांनी वर्किंग आसा ती. अनिकेत त्यांनी स्टडी करता आसा ती इंजिनियरिंग इन गोवा. माताजी तुमका स्वागत आसा या सेशनाक भागवत पुराण कोंकणी तर्फे ना. हरे कृष्णा. थैंक यू माताजी. हरी बोल. ಒಟ್ಟು लोक थँक यू सांगता. सो एंथुझियास्टिकली ಒಟ್ಟು लोक ह्या टायमार एक कडे जाऊन हे ऐकताचे. आमगेले भगवद्गीता. मनुष्य जन्म अति दुर्लभ म्हणताचे. हे मनुष्य जन्म मी येते गेरी ते आम्ही वी हॅव टू युटिलाइज इट प्रॉपरली. प्रभुपाद सांगताची आमका 3 बरे थिंग्स मेळ्ळ्या ती. एक बरे बर्थ एज अ ह्युमन बिईंग आणि वी हॅव गॉट ऑल इंद्रियाज इन परफेक्ट प्लेस. सगळं बरे कन काम करच्या लागले आमगे. आणि थर्ड आमकां असोसिएशन मेळते रसा. बसून ऐकूचे घर लागी बसून चंद करून ऐकूचे आमकां एक हे मेळच्या लागला. सो इतले वट्ट लोक तुम्ही लाईक टाइम काढून आम्ही वट्टू लोक बिझी असतात आमगेल कार्मिक जीवनांत. सो म्हळ्यार बी टाइम काढून हांगा येऊन एव्हरी वीक एव्हरी अल्टरनेट डेज हे तुम्ही ऐकताची. सो थँक्यू फॉर ऑल. लाईक नो हे तुमका कृष्ण भक्तींत मस्त प्रोग्रेस करू हेल्प करतले. आणि कशी आम्ही प्रोग्रेस करताची ते आमकां आत कळना केन्ना डिफिकल्ट टाइम येता पळय. सो वेन वी नीड मॉरल सपोर्ट डिफिकल्ट टाइम येता तेन्ना आमकां कळता हे कशी आमकां हेल्प जाता म्हणून. बिकॉज लायफ इज अनसर्टेन. लायफा भितर आम्ही परीक्षित महाराजनी आमकां केन्ना डेथ वॉरंट येता म्हणून आमकां कळना. सो ते डिफिकल्ट टाइम आयल तेन्ना कशी आमकां हे हेल्प जाता म्हणून कळता. कडेर क्लासा भितर हांव एक एग्जाम्पल दिता. एक व्हेरी प्रॅक्टिकल एग्जाम्पल विच आय हॅव सीन ते दिता. पयलीं आमी प्रे करून गुरु आणि कृष्णा लागी प्रे करून आमगेले आयचे सेशन स्टार्ट करया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं नष्टप्रासेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी. हरे कृष्ण. आता प्रेयर म्हणताना आम्ही म्हणले नित्यम भागवत सेवया. विकातल्यान 1 दिवस न्ही, विकातल्यान 2 दिवस न्ही, विकातल्यान 3 दिवस न्ही, नित्यम भागवत सेवया. डेली आमकां हे कृष्णाल सेवे करका. ऐकूच म्हळ्यार बी एक सेवेत हियरिंग. नवविध भक्ती भितर एक भक्ती ते श्रवणम. जप करचे, चॅन्टिंग, टेकिंग द होली नेम. कितले जात तितले. एक राउंड आम्ही 101 माळा जप केल्यार 1 राउंड. इट विल टेक 6 मिनिट्स. ते बी एक भक्तीची. भक्ती म्हण होडोड हिमालया वचून ध्यान करचे हे करचे जायना. कितें सन्न आमच्यान जात की ते भक्ती आम्ही कन्न कृष्णाले प्रीती पात्र जावचे जाय. हांव हांगा एक स्टोरी, एक लायक स्टोरी एक मिनिटा सांगता. एक हांगा माताजी आशिल्ली ती तेलुगू फ्रॉम हैदराबाद. ती रेग्युलरली आमगेले भक्ती वृक्ष अटेंड जाताली. शी वॉज सो मच डिवोटेड. केन्ना जप करताली, हे करताली मस्त ती. लायक नो शी वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा. एक टाइम अशें आयले हर पेरेंट्स वर सिक, वेरी सिक, ओल्ड पेरेंट्स.
ती बहरीन सोडून ते पेरेंट्स हेल्प करू म्हणून ती इंडिया गेली. इंडिया वते गेली. कसं झालं म्हळ्यार देर आफ्टर फ्यू डेज शी वॉज फिलिंग लथार्जिक लेझी अशी तशी करून कडेर शी वॉज फाउंड शी इज अ 4th stage कॅन्सर, ब्लड कॅन्सर. तिका she has gone to help her parents. See, हे कसला सांगता असा recently I have seen this, so that's why like no I felt I should like express कशी आमगेल chanting देवाकरची भक्ती आमका last minute help जाता म्हणून. Then she was like no she was found here and she was admitted. डॉक्टरान सांगले कसं नाही करच्या जायना, they tried everything आणि it was her last stage. Then आम्ही तिक डेली कॉल करत आशिल्ली. आमगेल भक्ती वृक्षा ग्रुप आम्ही डेली कॉल करणं, बसून एक राउंड चॅन्टिंग करचे, भगवद्गीता वाचचे, डेली टर्न बाय टाइम आम्ही करताले. लास्ट तिने म्हाका एक सांगले, माताजी यू फोर्स्ड अस टू चॅन्ट वेन वी वेर इन बहरीन. आता ते म्हाका चॅन्टिंग म्हाका स्ट्रेंथ दिते आसा. आय एम नॉट स्केर्ड ऑफ डेथ म्हण सांगले तिने म्हाका. I'm sure maybe next birth she will take as a devotee or in much higher platform, but ते strength, moral strength आमक मिळता. एक example हांव like no nowadays when after that happened I'm telling, because she was not complaining of pain. हे ते ती सांगता आशिल्ली तू chanting कित्याक कर म्हण सांगले आमकां तेन्ना त्यात म्हाका अर्थ जावच्या लागला म्हण. म्हाका ते एक स्ट्रेंथ मेळता म्हण चॅन्टिंग केल्ले आशिल्ल्यान स्ट्रेंथ मेळता. हांव चॅन्टिंग मिशन लागीं दवरला म्हण तिणे दाखयलें. सो कसं जाता लायफा भितर अशी कंडिशन येता की वी डोंट हॅव आन्सर. या आमकां सपोर्ट करतल कोणी उरना, ते या आमकां भितरल्यान ते हें उरना, ड्रायव्ह उरना. तेन्ना कृष्ण सांगता तुम्ही फुल्ल म्हाका याद केल्यार तुमकां मरणाक आला, तुमकां म्हागेल याद जालें जाल्यार बी हांव तुमकां याद करता म्हण. सो ते प्रॅक्टीस आमी करचे जाय. नित्यम भागवत सेवया डेली. म्हळ्यार केन्ना डिफिकल्ट टाइम येता तेन्ना खंडीत देव आमकां याद करता. आता आमी भगवद्गीतेचे 5व्या अध्यायाचे 17th श्लोका भितर आसाचे. 5व्या अध्याया नाव कसं न्ही? 5व्या अध्याया नाव ऍक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. कर्मयोग आमी कृष्णा कॉन्शियसनेस कशी करचे म्हण. आजपासून आमी कसं पळयलें, अर्जुन कृष्णा विचारता संन्यास इज बरे की कर्मयोग बरे म्हण. कसं आन्सर मिळतं ताका? कर्मयोग इज इक्वल टू संन्यासा आणि इजियर दॅन संन्यासा. संन्यासा म्हळ्यार कितले डिफिकल्ट आसा. कर्मयोग करते करते कर्म करते करते कर्म बंधन से मुक्त होना हे इजी आसा. आणि मागीर कृष्ण ताका सांगता कशी निष्काम कर्म करचे जाय म्हण. केन्ना अकाम कर्म सॉरी. मागीर कडेर आता 17 to 29 श्लोका भितरी कसं सांगतं कृष्ण? लिबरेशन बाय फोकसिंग ऑन द सुप्रीम. कशी सुप्रीम? सुप्रीम म्हळ्यार कोण? कृष्णा. नथिंग बियॉन्ड हिम. भगवान. तांचेर फोकस करून कशी आमकां मुक्ती मेळटा म्हण सांगिल्लें आसा. हातूंत भितर आमी आतां डिविजन करून पळयल्यार 17 to 21 श्लोका हातूंत भितर सिम्पटम्स ऑफ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन सांगिल्लें आसा. सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन म्हळ्यार कोण? कोणा हांव कोण म्हण गोत आसा. कळवा? आतां म्हाका मे बी म्हागेले कार्मिक नेम स्मिता भट उरत, या इनिशिएटेड नेम दीक्षा नेम सुस्मिता सखी उरत, पण हांव कोण? हू एम आय? म्हाका हे नॉलेज आयलें की हांव कृष्णाल सर्वंट. नथिंग बिलोंग्स टू मी. दिस बॉडी इज ऑल्सो नॉट मायन. हे म्हाका अर्थ कळल्यार देन इट विल बी व्हेरी इजी. हातूंत भितर सिम्पटम्स ऑफ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन सांगिल्लें आसा. 22 to 25 श्लोका भितरी सेन्स एन्जॉयमेंट कशी डिस्ट्रेसफुल उरता. आनीक केन्ना पासून आमी ते एजिटेशन आमी टॉलरेट करचे टिल द एंड ऑफ लायफ. अशी न्ही आतां हे एजिटेशन थोडे दीस येता मागीर वता कंप्लिटली नाश जाता, तशी ना.
till the end of life we have to go through it म्हणून सांगितलं असा 25-26 how to attain liberation मागिरी 27-28 भितरी liberation through Ashtanga yoga बी सांगितलं असा आणि 29th the easiest peace formula भक्ती योगा सांगितलं असा. सो हे वट्टू आयची क्लास आम्ही पळयतली. हांव हे एक सानो एक इन्स्टन्स सांगून स्टार्ट करता. एक पंत हांव हे सांगिल्लें दिसता लास्ट क्लासांत म्हाका उडगासना. एक पंत पुरंदरदासा कडेन वट्टू शिष्य हे सांगिल्लें दिसता हांवें. वट्टू शिष्य वचून विचारताची हांव वच्चा जात की म्हण गोलोकाक. पुरंदरदास वट्टू लोकां ना 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 म्हण सांगताची. तेन्ना ताका विचारता गुरु तू वट्टू लोकां ना म्हणच्या लागला कोण वच्चा शकता. तेन्ना पुरंदरदास सांगताची ನಾನು ಹೋದರೆ ಹೋಗಬಹುದು म्हण. तेन्ना ते शिष्य लोक म्हणताची अशें कशें गुरु आमकां वच्चा जायन म्हणटा आनी तांकां वच्चा जाता म्हणटा म्हण. तेन्ना पुरंदरदास तांकां सोडून सांगताची ನಾನು ಹೋದರೆ हांव म्हणचे मागेले हातू भितर आसा पळय मी मायन आय ते गेल्यार हांव वच्चाक साध्य आसा म्हण. बट दॅट व्हेरी डिफिकल्ट थिंग. हे केन्ना आमकां मी माय मायन उरता पळय तेन्ना कोणीय कितें म्हळ्यार म्हाका वी टेक इट पर्सनली. हे प्रॅक्टिकल आमकां मस्त कश्ट दिता मेंटली आनीक आमकां सायकोलॉजिकली. त्याची आमी हे अर्थ करून घेवचे जाय की हे वट्टू आमी केन्ना आमकां बॉडी बरो रिकॉग्नायज करून घेताची केन्ना आमी वी आर कवर्ड विथ माया, वी आर कवर्ड विथ इग्नोरन्स. हे केन्ना जाता की तेन्ना आमी वी रिकॉग्नायज अवर सेल्फ विथ माया. केन्ना अंधकार जाता, केन्ना सनसेट जाता तेन्ना अंधकार जाता. जनरली उजवाड उरना तेन्ना आमी इलेक्ट्रिसिटी लायट लायताची. इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कितें आसल्यार कितें जाता लॅम्प लायताची. मोमबत्ती लायताची. लायट जाय कित्याक अंधकारा वच्चा जाय म्हण. कित्याक सांग डार्का भितर आमकां कांय दिसना. रुमा इतले वट्टू सामान उरू हांगा ते एकदम डार्कनेस जाले कांय दिसना आमकां. जेन्ना आमी लायट ऑन करताची तेन्ना आमकां वट्टू दिसचा लागता. सो हे अंधकारा म्हणजे माया म्हणताची आचार्यगण. चैतन्य चरितामृत मध्यलीला सांगिल्लें आसा कृष्ण सूर्य समा माया हय अंधकारा यहान कृष्णा तहान नाही मायार अधिकारा. म्हळ्यार कसं न्ही कृष्ण सूर्य समा माया हया अंधकारा. कृष्ण म्हळ्यार आमी सूर्य म्हणून घेवया, माया म्हळ्यार अंधकार म्हणून घेवया. खंय कृष्ण आसा खंय सूर्य आसा थंय खंय माया उरतली या अंधकार उरतलो. सूर्य आशिल्लो तेन्ना अंधकार उरचें साध्यच ना न्हय. सूर्याला इतलें आमकां हें मेळटा. सो खंय कृष्ण आसा थंय केन्ना अंधकारा प्रश्न ना म्हण सांगता आचार्यगण. हांगा आमकां एनलायटन्ड आमी केन्ना जातात, आमकां हें नॉलेज केन्ना मेळटा. केन्ना एनलायटन जाता म्हळ्यार बाय अंडरस्टँडिंग. कसं अंडरस्टँड करून घेवका आमी इंटर रिलेशन आमगेल रिलेशन लिव्हिंग एंटिटी रिलेशन विथ द सुप्रीम आणि द नेचर ऑफ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. हे आमी डिस्टिंग्विश करून घेतल्यार हे नॉलेज आमकां आयल्यार इग्नोरन्स कितें जाता रिमूव जाता. इग्नोरन्स केन्ना रिमूव जाता तेन्ना लिव्हिंग एंटिटी आमी कृष्णाले शेल्टर घेताची. कृष्णाल शेल्टर घेतगीर वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन हिम. तेन्ना खंयचे एंटँगलमेंट आमी बांधून उरनाची. आता कृष्ण हांगा सांगतर आसा की आमी कशी कृष्णा कॉन्शियस लायफा भितरी स्पिरिच्युअल नॉलेजा भितरी प्रोग्रेस करचे जाता. डिफिकल्ट टास्क न्ही, सिंपल टास्क. बट कशी तद्बुद्धया 5.17 सांगिल्लें आसा तद्बुद्धयस्तात्मानः तन्निशा सत्परायणः गच्छन्त्या पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः. म्हळ्यार कसं न्ही तद्बुद्ध्या बाय द इंटेलिजन्स बुद्धी
तद आत्मनः म्हळ्यार आत्मा. वी आर लाईक नो बीइंग आयडेंटिफाईड विथ कृष्णा. तन्निष्ठा, निष्ठा, फेथ. अनिक तत्परायणः, तत्परायणः, सरेंडर्ड सोल. कोणाकी इंटेलिजन्स आस की कृष्णान मायन्यूट इंटेलिजन्स दिला. ते इंटेलिजन्स आमी यूज करून आमगेल रिलेशन कृष्णा बरोबर कितें आसा म्हण आयडेंटिफाय करून फेथ आयडेंटिफाय केले, सरेंडर केले. फेथ इन कृष्णा, फेथ इन शास्त्रा, फेथ इन गुरु, परंपरागत गुरुज. ते उरल्यारी कस जाता आमकां सरेंडर जावचे इजी जाता. सरेंडर जावं तेगेरी कसं जाता. गच्छन्ति अपना वृत्तिम. गच्छन्ति वतेगेरी, एक पटी एक जाग्यार आमी वतेगेरी आमी कित जाता. केन्ना वताची एक जाग्यार वचची म्हळ्यार आमी when we are leaving, no, after leaving this body, when we go, when our soul goes to that place, then he is not coming back again into this material world. आणि परत परत आमखे बर्थ आणि डेथाचे सायकला भितर एंटँगल जावचे जाय म्हणना. सो सुप्रीम रियालिटी हाका आमी अर्थ करून घेवका. सुप्रीम म्हळ्यार वन हू इज लायक नो हायेस्ट, nothing beyond him. So Krishna conscious person steadily progress on the path of liberation. At for example, Makka highway cheru, for example, I'm coming from Mangalore to Hangmandharya, amgele Goa highway cher येवचा लागला. Mak पावका Goa. पण वत असताना maybe we can take a small stops for nature calls या for मातशें कितें खावच्याक या कितें पिवच्याक स्टॉप करेत. बट हांव थंय स्टॉप करना, थंय एन्जॉय करते उरल्यार हांव पावची ना केन्ना गोवा. सो वी हॅव लिमिटेशन. आमकां टायम फॅक्टर बी आसा. टायम आमचे कडेन मस्त कमी आसा. आमी एक जाग्यार आमी एन्जॉय करते उरल्यार फुडें वचचें आमकां जायना. So we can take a small break here and there. Break mala kasanne, we have different roles to play. Every class I tell this, we have different roles to play. The roles hami play karte te progress aate urka. Only Krishna conscious person can do it. Malari kon Krishna bhavanamriten urta. Kona gotta saki magal final destination Krishna. तो केन्ना मदी कंचे कितले हॅपीनेस मिळू या कसले बर रिसॉर्ट मिळू तो स्टॉप करना. तो तगेले स्टडीली तो प्रोग्रेस जाता. सो अशी प्रोग्रेस जाल्ल्यान ताका कितें मेळटा. ही अचीव्स द परफेक्ट नॉलेज. परफेक्ट नॉलेज मेळटा. कसं परफेक्ट नॉलेज. एव्हरीथिंग विच इज कनेक्टेड टू ट्रान्सडेंटल नेचर ऑफ कृष्ण. कृष्णाले हातू भितर ताका फुल हे मेळटा. आनी ह्या नॉलेजान तागेले ड्युअलिटी कितें आसा पळय, तागेले द्वंद्व आमचे भितर केन्ना केन्ना द्वंद्व चलता न्हय. आज फ्रायडे क्लास अटेंड करू की बरे मूवी येतेर आसा टीव्हीचेर ते पळोवो. द्वंद्व खंयच्या विशया भितर आमकां द्वंद्व उरता. अरे सकाळी मस्त थंडी आसा नाल्यार गरमी आसा, एसी लावन न्हिदला, उठून चॅटिंग करका की असो फाल केले जाले. आज करंट ना, मिक्सर चलना, रांदे करका की अय्यो नाका एक दाळी तोय करा. कोण आनी ते कष्ट घेवन रांदे वाटतल रगड्यार. सी द्वंद्व, स्मॉल स्मॉल द्वंद्व हे चलते उरतले आमगे लायफा भितर. बट हे द्वंद्वाच्यान भायर येवका म्हळ्यार आमकां कंप्लीटली सरेंडर जावका. अँड वी हॅव टू बी फोकस्ड, फिक्स्ड इन माइंड. कडेर 5.18 भितर कसन सांगिल्लें आसा. once one is actually advanced in spiritual knowledge. A spiritual knowledge मेळ्ळा आनी सगळी जाला
तो कसं म्हणून घेतो तो पंडिता. पंडिता म्हळ्यार कसं ने पंडिता म्हळ्यार अ रियल लर्नेड मॅन. लर्नेड मॅन म्हळ्यार कोण स्कुला वचून ABCD शिकला, या कोण इंजिनियर जाला, कोण डॉक्टर जाला, कोण पोस्ट ग्रॅज्युएट झाला. माझी भशेन वी आर नॉट लर्नेड मॅन. वी आर लर्नेड मटेरियली टू सर्वाइव्ह इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. बट रियल लर्नेड मॅन, प्रभुपाद हे वर्ड यूज करता, रियल लर्नेड मॅन पंडिता म्हळ्यार रियल लर्नेड मॅन म्हळ्यार कोणाक हे ज्ञान आसा. कसं ज्ञान? ट्रान्सडेंटल नेचर ऑफ कृष्णा बद्दल ज्ञान आसा. तो कशी प्रोग्रेस जातलो, तशी तो कशी उरता तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी. विद्या विनय संपन्ने तो व्हेरी जेंटल उरता, व्हेरी कल्चर्ड उरता. आणि ब्राह्मणे गवी हस्तिनी ताका म्हळ्यार तो सगळे इक्वल विजनान पळयतेर उरता. इक्वल विजन म्हळ्यार कितें? ऑल लिव्हिंग एंटिटी भितर कृष्ण आसा, पार्ट एंड पार्सल कृष्ण आसा. सो आणि भगवान मस्त पळय कृष्ण इक्वली प्रेझेंट. आता मनशा भितर व्हड आत्मा ना आणि प्राण्या भितर सन्न आत्मा ना. आत्मा सायज एकच. सेकंड चॅप्टर आम्ही ऐकल न्हय कसा आत्मा सायज म्हण. आत्मा सायज 1/10,000 ऑफ टिप ऑफ हेअर. म्हळ्यार कितली सान उरतल पळय ते, कितले मायक्रो उरतल ते. असले सायजाचे आत्मा सगळ्या भितर आसा. प्राणी उरू, ऑल लिव्हिंग एंटिटीज, ह्युमन उरू. कृष्णान हातू भितर पार्शालिटी केली ना. तशीच पंडित कोणा हे रियल नॉलेज उरता तो वट्टू लोका भितरी सेम पळयता. एक मृगारी म्हण एक हे आशिल्लो हंटर. ताका कसं आशिल्लें, ताका कसले प्राणीक अर्ध मारन, अर्ध म्हळ्यार लायक हाफ किल करन, तांकां हे दिवचे, संकश्ट दिवचे म्हळ्यार ताका मस्त आनंद जाता आशिल्लो. एक साधू बरोबर ताका हे जावन ताचे कडच्यान ताका नॉलेज मेळटा. आनी कडेर एक मस्त वर्सानंतर तो साधू परत थंय येता आसतना मृगारी पयस खंय उरता, साधू पळोवन तो येता. तो साधू पळयतेर उरता, तो जंप करतेर येतेर उरता, ह्या वटेन थोडी जंप, त्या वटेन शेश करना. तेन्ना थंय म्हाराज येतकीर तो साधू म्हणटा, कसं बरें तूं अशें अशें येवच्या लागिलो म्हणून. तेन्ना मृगारी सांगता, पांया कडेन सगळे ऍंड्स, बारीक बारीक मूय हे आशिल्ले, तांकां मस्तून तांकां कश्ट दिवच्या ना म्हणून हांवें त्या प्राण्याक हांव कश्ट दिवच्या ना, तागेल हत्या करची नाका म्हण हांव अशें हें करतेर आयलो म्हणटा. हे ट्रान्सफॉर्मेशन आमगेल्या भितर येवका म्हळ्यार पंडित म्हणून घेताचे आमी. आमकां जेन्ना रियल नॉलेज येता तेन्ना आमी पंडित म्हणून घेता ती. आनी आमकां इंडिव्हिज्युअल सोल आणि सुपर सोला बद्दल आमकां नॉलेज येवका. इंडिव्हिज्युअल सोल म्हळ्यार कितें? इंडिव्हिज्युअल सोल म्हळ्यार एक पर्टिक्युलर बॉडी भितर उरता. वय वय मागे बॉडी भितर सोल आसा आनी तुमगेल बॉडी भितर सोल आसा. प्रत्येक लोकल बॉडी भितर सोल आसा, हे इंडिव्हिज्युअल सोल. परमात्मा म्हळ्यार कसं ने सगळ्या बॉडी भितर आसा, परमात्माच आसा, तातूंत भितर चेंज ना. सो सगळ्या बॉडी भितर आशिल्ले, ईच अँड एवरी बॉडी भितर आशिल्ले तांकां परमात्मा म्हणटाची. हे आमकां कसं हातूंत सांगिल्लें आसा 5.18 विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनी चैषा स्वपाकेच्या पंडितः समदर्शिनः. पंडिता हे सगळे समदर्शिना उरता. मागिरी आमकां कसं सांगिल्लें आसा 5.19 भितरी, कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी कितें जाता, ही रिकॉग्नायझस कसने जाऊ, तो कसं चित्ता की हे कृष्णाले काइंडनेस, कसने वाईट जाऊ, बर जाऊ, त्रास येऊ, कसने जाल्यार बी तो हे चित्ता की दिस इज ब्लेसिंग्स ऑफ कृष्णा. हे कृष्णाल ब्लेसिंग्स. हे आमकां भागवतमा सांगिल्लें आसा. भागवतम 10th canto 14th chapter 8 श्लोका भितर सांगिल्लें आसा, तत्तेनुकंपा सुशिक्षमाणो. तत्तेनुकंपा म्हळ्यार ब्रह्मा लॉर्ड कृष्णा प्रे करच्या लागले. हे म्हळ्यार कसं ने कोण
कृष्णा खातीर वेट करते की कृष्णाल किद्या खातीर कॉजलेस मर्सी खातीर वेट करते की तो पोटेन्शियली तो किती सफर त्रास ही इज अंडरगोइंग वॉट एवर सफरिंग्स ते त्रासा थ्रू तो वता आसा बिकॉज ऑफ हिज पास्ट कर्मा. ते पास्ट कर्मा आमकां काडूंक जावका काडच्याक जाय. मे बी इट विल रेड्यूस द इंटेन्सिटी जेन्ना आमी भक्ती येता ते, बट वॉट एवर वी हॅव डन वी हॅव टू अंडरगो. ते सफरिंगा थ्रू वतेर बी तो वेट करचा लागला भगवंताले मर्सी खातीर. तो सोण वातना देवाक, अय्यो हांव इतली केले, तू इतली कष्ट दितेर आसा, फाल्यांच्यान तुगेले टेंपलाक हांव येना, तुगेले नांव हांव घेना. करची चूक आमी आनी आमी कसं करताची पट्टू देवाचेर सोडताचे. इतली करत मरे देवा तुका हांव, तू म्हाका अशी कष्ट दिवची वे, हांव कसं केलं पास्ट हा तुका गोतच वे. एक अशी धरण घेवे आमी, एक मुवी भितर एक मुवी टिल हाफ आमी पळयनाची, सेकंड हाफ आमी वताची. सेकंड हाफा गेल तेन्ना आमी पळयतात की एक बरो ड्रेस घालून चंद आशिल्लो मनशाक, सूट बूट घालून आशिल्लो मनशाक एक कोणी मारतेर आसा, धनाधन मारतेर आसता ताका. तेन्ना आमी म्हणटाची अरे इतली चंद मनीस आसा, दिसता चंद, उलयता सॉफ्ट, पण हाका हो कसल्या मारतेर आसा आमकां कळना. कित्याक आमी ते फर्स्ट हाफ पळयलें ना. फर्स्ट हाफांत ताणें कसन तरी केल्लें उरता. मे बी थेफ्ट, मे बी मर्डर, मे बी कितें तरी केल्लें उरता. आमी फर्स्ट हाफ पळयलें ना मुवी. आमी सेकंड हाफ पळोवन आमी जज करच्या लागल्याची. ते आमगेले कंडिशन. आमी पास्ट कर्म कितें केलें म्हण आमी गोतना, कष्ट तेन्ना म्हणटाची कित्याक कष्ट हे म्हाका आसची म्हण. ते हे आमी अर्थ करून घेवका. हांगा तेत आतां भागवतमा भितर सांगिल्लें आसा, तत्तेनुकंपा सुसुमीक्षणानो म्हळ्यार एक डिवोटी, कृष्णा कॉन्शियसनेस आशिल्ली डिवोटी कायम ते देवाल हाजेर उरता, कॉजलेस मर्सी मागतेर उरता. कसने त्रास येवं, कसने सफरिंग येवं, तो तेगेले हृदयाच्यान तेगेले फुल बॉडी माइंड सोल सगळं तो कृष्णाक सरेंडर करून ते मागतेर उरता. आणि सच डिवोटीक मुक्ती पदे ताका लिबरेशन खंडिता मेळता. सो हे मी म्हणच्या जाता हे लँडमार्क ऑफ डिवोशनल सर्व्हिस. म्हळ्यार कष्ट तेगेर आमी सोण धांवची न्ही, ते आमी भक्ती करतेर उरच्या जाय. आता हांगा 5.19 भितर की इक्वॅनिमिटी ऑफ माइंड सांगिल्लें आसा. प्रभुपाद सांगतात हांगा बरयल्लें आसा श्लोका भितर, इहैवतैर जीव सर्गो येषाम संये. म्हळ्यार कितें सर्गो म्हळ्यार रिपिटेशन ऑफ बर्थ. परत परत आमी जन्मा येतेर आसा ती. ते आमी कसं करका हाका इक्वॅनिमिटी ऑफ माइंड आमचे कडेन उरका. साइन ऑफ सेल्फ रियलायझेशन. आणि सेल्फ रियलायझेशन कितले पटी आमी हे वर्ड हांगा यूज केले पळय ह्या चॅप्टरांत. फुल भगवद्गीता आमी वाचतेर गेल्यार सेल्फ रियलायझेशन मस्त पण प्रभुपादान सांगला. सेल्फ रियलायझेशन कितें? सेल्फ रियलायझेशन म्हळ्यार आमी कोण, हांव कोण, हांव भगवंताले दास म्हण हे आमकां कळका. सो कोणा हे कळत की तेन्ना तो बर्थ आणि डेथ हे लुपांतल्यान तो भायर येता. सो देर इज नो रिबर्थ अगेन. हे 19 श्लोका सांगिल्लें आसा. सो देर इज रिबर्थ आणि ना. कित्याक म्हळ्यार स्पिरिच्युअल प्लॅटफॉर्माचेर येतगीर आमी हे सगळे अट्रॅक्शनाच्यान फ्री जाताची, हेट्रेडाच्यान आमी फ्री जाताची. सो हे ताका लिव्हिंग एंटिटीक एलिजिबल करता स्पिरिच्युअल स्काय वच्चाक. न द्वेषोस्ति न कांक्षती ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा. हे श्लोक आमी पळयल्याची. न द्वेषती न कांक्षती. कोण देवा भितर हे जाला टोटली सरेंडर जाला, डिपेंडंट जाला, ताका ना सुख उरना ना दुःख उरना, कोणा बद्दल ताका हेट्रेड बी ना. तसले मनीस खंडीत स्पिरिच्युअल स्काया वता म्हण हांगा 19 सांगिल्लें आसा. आनीक 20th श्लोका भितर
हंग कसं सांगिल असा 20th श्लोका भितर सांगिल असा being without desire or hatred, आशाईना द्वेषीना. सो त्याने कित जाता कोणाले माइंड लॅमेंट करना हे कसला झाले, हे माका कसला जाता, हांव हे कशाला करू, तशी लॅमेंट बी करना आणि एन्जॉय बी करना. मागिरी तो कित जाता तागेल शार्प इंटेलिजन्स ओनली ऑन फोकस्ड ऑन कृष्ण. अंत सिम्टम्स ऑफ सेल्फ 21 आहेत सांगितले असा. कसं सिम्टम्स इल्युजन ना मायाना एकदम क्रिस्टल क्लियर असं. आणि फॉल्स बॉडीली आयडेंटिफिकेशन बी ना. बॉडीली आयडेंटिफिकेशन म्हळ्यार कसं नाही आत्ता हांव कसं नाही आता विचारू हे कोणाले हे मागेले, हे हात कोणाले हात मागेलो, पाय कोणाले मागेलो, तर हांव म्हळ्यार कोण आहे? हू एम आय देन? देर इज सम कोण तरी उरतले ते आय म्हणून घेत नाही. हात मागेल नी म्हणता, पाय हात मागेलो, पाय मागेलो, ब्रेन माते मागेले आणि कसं नाही वट्टू मागेले. सो हांव म्हणता म्हळ्यार कोण? हू इज दॅट whom we are attached to? ते कृष्ण म्हणा मी अर्थ करून घेऊ का. ओके, हे बॉडी आमके एक इन्स्ट्रुमेंट जाऊन मेळ्ळा कृष्णाले भक्ती करूक. ते आम्ही प्रॉपर वे यूज करता की इम्प्रॉपर वे यूज करताच की ते आमकां मायन्यूट इंटेलिजन्स बी देवान. सो स्थिर बुद्धी व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणता ನೀವೇ ಚೆರುಡುವ ಅಂಕಡ ಪಳೆಲಾವೆ एक जाग्यार बसून उरना तो खंयची अशी उडी मारतेर वता वट्टू जाग्यार. तशी मरकट बुद्धी आमकां खंयी व्हरना. स्थिर बुद्धी, स्थिर बुद्धी म्हळ्यार कसं न्ही. स्थिर बुद्धी म्हळ्यार लॅमेंट करची न्ही बॉडीली अट्रॅक्शन्साक या अचिव्हमेंट्साक. बेस्ड ऑन द नॉलेज की हे बॉडी न्ही आमी आमकां आनी कितें तरी हायर पर्पज आसा ह्या बॉडी मेळ्ळा म्हणून अर्थ करून घेऊ का. आनी म्हळ्यार कसं न्ही की बॉडी बरोबर सोल आनी बॉडी एकची म्हण ते उरचना. ते उरल्यार आमी बिल्डरमेंटा उरताची. सो हांगे ते एक सांगिल्लें आसा. सो ते आमी फॉलो करका म्हणून. सी कोण ट्रान्सडेंटल पोजिशना सिच्युएट जाला, ट्रान्सडेंटल पोजिशना कोण सिच्युएट जाला तो हे बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा. ताका आसक्ती ना हे बाह्य हातू भितर म्हळ्यार भायरचे खंयचे वस्तू भितर ताका आसक्ती ना. बट कोण मटिरियली सिच्युएट जाल्या की तांकां कितें जाता प्लेजर मेळटा हातूंतल्यान खुशी मेळटा कसं न्ही विच इज इन कॉन्टॅक्ट विथ देअर सेन्सेस. सेन्स ग्रहमेदी जाता आमी सेन्स ग्रॅटिफिकेशन इंद्रिय तृप्ती आमगेल इंद्रिय तृप्तीक ते इंद्रिय तृप्ती आमगेल कसं करतात ते आमकां एन्टँगलमेंटा घालताची. सो हांगा भगवद्गीतेत 2.14 सांगिल्लें श्लोका भितर कसं सांगला मात्र स्पर्शास्तु कौंतेय शीतोष्णा सुख दुःखदा. म्हळ्यार कसं न्ही गरमी उरू थंडी उरू शीत उरू कोण सुख उरू दुःख उरू तांतू भितर सेम लेवला भितर ते घेवका. ते सेम लेवला आमी केन्ना घेताची केन्ना आमी इंद्रिय तृप्ती खातीर काम करनाची कृष्णा खातीर काम करताची. से तशी केल्यार मात्र कसं जाता आमी स्पिरिच्युअली एडवान्स जावच्या साध्य आसा. आता 5.21 कसं सांगला की हांगा हायर टेस्टा बद्दल सांगला. 21 ज्ञानी आशिल्लो मनीस कोणा हे रियल नॉलेज आसा तो खंयचे सुख
आणि खंयचे हातू भितर तो इंटरेस्टेड उरना, आसक्ती उरना तका, तो सदा समाधी स्थिती भितर उरता. समाधी स्थिती म्हळ्यार कसं न्ही, कायम कृष्णाबद्दल याद करते उरतो, कृष्णा भजत उरता. सो तो तागेल भितरल्यान बाह्य स्पर्शा भितर ताका आनंद उरना, इन्नर हे भितर ताका आनंद उरता. कित्याक म्हळ्यार इन्नर आमगेल हातू भितर परमात्मा उरता आणि तो भगवानाचेर मेडिटेट करते रे, तो आध्यात्मिक सुख तो अनुभव करता. हे 21 भितर ते सांगिल्लें आसा, तो आध्यात्मिक हातू भितर मग्न जावन कायम ते दिव्य आनंद तो एन्जॉय करता. तशी हायर टेस्ट मेळटगेरी लोअर टेस्टा भितर इंटरेस्ट आपण ऑटोमॅटिकली डिटॅच जाता. सो नेक्स्ट 5.22 भितर कसन सांगिल्लें आसा. 5.22 भितर जो लिबरेटेड सोल आसा, एहि स्पंसर्षजा भोगा दुःख योनया एव ते आद्यंतवंत कृष्णाक सांगते रसा, हे कुंती पुत्र म्हळ्यार कोण, अर्जुन. हे कुंती पुत्र की हे जो ज्ञानी असा ताका गोत आसा हे इंद्रियाचे सगळे सुख भोग सगळे पळय हे कोणाले विषयेंद्रियಗಳು. विषयेंद्रिय म्हळ्यार कितें, आमगेले कर्मेंद्रिय आणि ज्ञानेंद्रिय आसा. सो हे कसं करताचे आमकां दुसरे हातू भितर आमकां ओडून तातू भितर एंटँगल करून दवरच्या, ट्रॅप करून दवरच्या पळयताचे. पण ज्ञानी हे गोतुरता हातू भितर हांव एंटँगल जालो, भायर सरचे मस्त कष्ट. सो हातू भितर म्हाका एंटँगल जावची ना. सो तश म्हणून तो ताका गोतुरता, तश म्हणून तातू भितर ताका एन्जॉयमेंट मेळना. न तेषु रमते बुधहा, तो तातू भितर तो एन्जॉयमेंट ताका येना. सो ह्युमन ऋषभदेव कसं सांगता श्रीमद भागवतमा भितर 5th canto 5th chapter 1st श्लोका तो ऋषभदेव सांगता सांगा की ह्युमन लाईफ आमखे मानव लाईफ मेळ्ळा, हे आम्ही मस्त लेबर करणं, आमगे सेन्स प्लेजरा खातीर हे मस्त लेबर करचे, मस्त कष्ट करून हे करचे जायना, कित्याक आमगेले इंद्रिय तृप्तीक. सी आमचे कडेन 2 थिंग आसा, नीड आणि वॉन्ट. नीड म्हळ्यार कितें, आमगेले बेसिक नीड्स. वॉन्ट म्हळ्यार कितें, आमगेले लक्झुरी. देव ಒಟ್ಟು ಲೋಕ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ದಿತಾಚಿ. ಒನ್ ಆರ್ ದ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವರು ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ म्हणताची एक प्रोवर्ब असा. सो हे आमकां देवान ಒಟ್ಟು नीड्स दिल्ले आसा, बट आमकां वॉन्ट्स जावका. पयली लोकां कडेन कार ना जाल्यार बी दे वर हॅपी. सायकलीन खंय वतशिले, बस आशिल्ल्यो, ಒಟ್ಟು लोक खुशी आशिल्ले की ना, ಒಟ್ಟು लोक खुश आशिल्ले. सायकल मारतशिल्ले आनी तांगेले हेल्थ बी बरें उरतशिल्ले. आतां मागीर स्कूटर आयली, मोटरसायकल आयली, बेगीन पावता, येस कम्फर्ट आसा, येस एवरीथिंग इज करेक्ट. मागीर अय्यो कार जावका, गरमी असल्यार कशी स्कूटरान आनी मोटरसायकलीन वतली, गाडी जावका. ओके, नीड एक गाडी आयली, अय्यो हे लो एंड गाडी आसा, हाय एंड गाडी जावका. अशी आमगेले वॉन्ट्स डे बाय डे वाडतेर वताची. जेन्ना आमगेले वॉन्ट्स इफ आमी हे कृष्णाल सर्विसा खातीर यूज केल्यार नॉट रॉंग इन इट, बट आमी आमगेली इंद्रिय संतृप्ती करू ते यूज करच्या लागल्या, ती आमगेले वॉन्ट्स वाडयतेर गेल्यार तेन्ना मनुष्य जन्माचे कितें अति दुर्लभ हे मनुष्य जन्म म्हणटा शंकराचार्य. हे दुर्लभ मनुष्य जन्म आमी मेळ्ळा ते कशी आमी प्रॉपरली युटिलायज करून घेवका म्हणते आमी अर्थ करून घेवका. सो हे मनुष्य जन्म आमी कशी युटिलायज करून घेवका की प्युरिफाय अवर सेल्फ. जो आमी केल्यात तातूंत प्युरिफाय करून घेवन फुडें
प्रॉपर पेनान्सिस करून घेऊन आमका हे हातू भितर मुखार वचक आमी युटिलाइज करून घेवका. आनीक केन्ना पासून आमी हे करून घेवका, केन्ना पासून आमी हे टॉलरेट करका, ते 5.23 भितर सांगला. कसं सांगला की टॉलरेट हे जो अर्जस आसात आमगेले ते आमी टिल द एंड ऑफ लाईफ सोल आमगेल बॉडी सोडता पासून आमी हे कित जावचे जाई, हे टॉलरेट करचे जाई. अशी न्ही आज हांव हे करचे लागला, एक टॉलरेट करता, फाल्यां हांव टॉलरेट करची ना, तशी न्ही. टिल एंड ऑफ लाईफ आमी हे टॉलरेट करचे जाई. सो आमी टॉलरंट जावन उरचे जाय. हांगा अनेक क्वालिटी सांगता देव. टॉलरंट टॉलरंट आमी करून घेवन उरचे जाय. सो नथिंग हे मटेरियल वर्ल्डा भितर कृष्णाल नाव सोडल्यार दुसरं काही आमकां लास्टिंग पीस दिना, शाश्वत हॅपीनेस काही दिना आमकां. ओनली हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा. दुसरी गती ना आमकां, तागेले पाद गती आमकां, ते आमी अर्थ करून घेवचे जाय. आता ट्रान्सडेंटलिस्ट हातूं 23 भितर सांगिल्लें आसा तांगेली ड्युटी कितें, तांणी कसं करता ती. तांणी दे ट्राय टू कंट्रोल डिझायर एंड एंगर. कित्याक एंगर आमी सेकंड चॅप्टर हेय पळयला 62, 63, 64, 65 श्लोकात. ध्यायतो विषयात पुंसा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृती विभ्रमः. म्हळ्यार कसने आमगेली इंद्रिय पळयतात, म्हाका ते जावका, लस्ट डेव्हलप जाता. आतां ते मेळना, क्रोध येता. आतां आमगेले चेडूवाले फोन एक दीस लिपोवन दवराची कडे कसं तांडव तांणी घालताची ते वट्टू लोकांक गोत आसा. सो कित जाता, ते क्रोध येता. क्रोधात भवति सम्मोह. क्रोधा भितर इतले एंगल जावन एंटँगल जावन आमकां गोत उरना आमी कितें उलयतात, आमगेले हात आनी पाय कशी चलताची क्रोधा भितर आमकां कांय गोतना. आमी कसो गेस्चर करता ती वी डोंट नो. आणि सम्मोहा स्मृती विभ्रमः. स्मृती आमगेली विभ्रम जावन वता. आमी ते इंटेलिजन्स सुद्धा आमी त्या वेळार विसरून वताची. सो अशी तांणी कंट्रोल करताची. मेन स्टार्ट जावचे पयले कंट्रोल ते तांणी ट्रान्सडेंटल लोक तांणी करतात. कित्याक टॉलरेट करचे जाय हे वट्टू, कित्याक सेन्सेस कंट्रोल करका की स्पिरिच्युअली आमकां प्रोग्रेस जाय. ना जाल्यार इट इज अ वेस्ट. ट्रान्सडेंटल ब्लिस जावका आमकां म्हळ्यार आमी हे वट्टू कंट्रोल करका. डिझायर एंगर हे वट्टू आमी कंट्रोल करका. सो हायर टेस्ट म्हळ्यार कितें 5.24 हांगा सांगिल्लें आसा, एकलो केन्ना ताका स्ट्रेंथ टू टॉलरेट हे सेन्सेस अर्ज उरता न्ही, हे जावका ते जावका, तशी केन्ना तागेले कशी टॉलरेट करू शकता, केन्ना तो तागेले गोल्स आनी हे टुवर्ड्स कृष्णा कॉन्सन्ट्रेट करता. सो ब्रह्मभूता स्टेज तो पावता जेन्ना तो तागेले सेन्सेस आनी कंट्रोल करता. ब्रह्मभूता स्टेज कितें हांगा 24 सांगिल्लें आसा, ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोदि गच्छति. म्हळ्यार तो एन्जॉय हॅपीनेस एन्जॉय करच्याक बाय फॅक्च्युअल एक्सपिरियन्स विदिन इन्नर हॅपीनेस म्हणटाच न्ही आमी ते. आनीक ताका एक्सटर्नल भितर ताका काही इंटरेस्ट उरना. हे ब्रह्मभूता स्टेज म्हळ्यार ताका काही भायले काही ताका पडून गेल ना, ताका ते देवा वयर तो फोकस्ड आसा. तशी मागीर हे पळय कोण स्पिरिटा भितर हे पळयता हॅपीनेस नॉट मॅटर. मॅटर म्हळ्यार भायले. ताका कितें जाता, ब्रह्मभूता स्टेज तो पावता. मागीर अशी पावतगीर कितें जाता,
होता गेले प्युरिफाईंग हिज एक्सटर्नल ऍक्टिव्हिटी, भायर कसने काम वाईट काम करचे बंद करता आनीक वर्क्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर्स. आता मगेल शील प्रभुपाद पळयाची तो तांणी 70 एजाचेर ते एक जलदूता शिपान अमेरिके गेले. कसल्या खातीर? रिटायरमेंट आम्ही थिंक करू शकता वे? नो. कित्याक दुसऱ्याल बेनिफिट, ऑल सफरिंग एंटिटी तांकां एक कृष्णाल नाव दिवन तांकां ह्या दुःखांतल्यान भायर काडया म्हणून अशी आचार्यगण उरता. साधू लोकांले थिंकिंग अशी उरता. ह्या हांग पडून वट्टू हे लिव्हिंग एंटिटी सफर जावचे लागल्या तर तांकां हातूंतल्यान बिडुगडे दाखोवचे एक रस्तो तशें म्हणून. सो अशी असले लोक कसं जाता, बियॉन्ड ड्युअलिटीज, कसले डाउट्स ना, द्वंद्व ना, आनीक माइंड्स एंगेज्ड कृष्णाचेरी, आनीक सो ही विल रीच ब्रह्म निर्वाणा स्टेज. ब्रह्म निर्वाण स्टेज येता. सो हे हायेस्ट वेलफेअर ऑफ द वर्क की फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा हे तो विसरन ही विल बी थिंकिंग ऑफ कृष्णा. आणि तो ताका कळता कृष्णा इज द सुप्रीम एन्जॉयर, प्रोप्रायटर आणि वेल विशर म्हणून. आणि असले वेलफेअराक तो काम करता. सो वेलफेअर ऍक्टिव्हिटीज करता. सो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन तो बेस्ट कंपेर्ड टू ऑल अदर. कित्याक म्हळ्यार सी भक्ती योगा इज द इजिएस्ट वे. आमकां एक बिल्डिंग 10th फ्लोरार वचका लिफ्ट आसा, आमी स्टेअरकेस घेतली वे, इजी न्ही वे लिफ्टान वचचे. सो इजी वे देवान आमकां सांगिल्लें आसा भक्ती योगा. सो ते भक्ती योगा कन्न आमी इजी वयर वचचे जाता. हांगा 27 आणि 28 श्लोका भितरी फर्दर प्रभुपाद 26th श्लोकात ब्रह्म निर्वाणा स्टेजा बद्दल सांगला. ब्रह्म निर्वाणा स्टेज म्हळ्यार कितें? ऍब्सन्स ऑफ मटेरियल मिजरीज. कित्याक मटेरियल मिजरी, मटेरियल संकष्ट कित्याक ना? कसल्या म्हळ्यार कंटिन्युअसली ही इज इमर्स्ड इन द ऍक्टिव्हिटी ऑफ द सुप्रीम. देवा कसन हांव कशें हांव खुश करचें. अकर्म करते उरता तो. अकर्म करतेगेर रिएक्शन उरना, विच इज सॅंक्शन बाय द लॉर्ड. सो रिएक्शन काही ना. सो हांगा ते सांगिल्ले आसा ब्रह्म निर्वाण स्टेज कडेर 27 तो अष्टांग योगा. 27-28 अष्टांग योगा. सी आता कृष्णान हातूं भितर सांगिल्लें आसा हाऊ वन मे अचीव द सुपर सोल रियलायझेशन. अष्टांग योगा बी आसा हातूं भितर. हे म्हळ्यार 6th चॅप्टर आमी अष्टांग योग शिकतली आता. ताजे प्रिव्यू दिल्ले सांगा. आनीक एकल्याक केन्ना प्युअर विजन उरता. आता म्हाका विजन गत आसा कृष्णा सुप्रीम आणि हांव थंय कृष्णाल काम करचें जाय म्हणून. सो तेन्ना मात्र एकलो एडवान्समेंट जाता. तो मनीस एडवान्स जाता अष्टांग योगा भितरी. सो कृष्णा कॉन्शियसनेस इट इज अ ट्रान्सडेंटल पोजिशन of liberation in the supreme. म्हळ्यार कसं न्ही, one immediately understand spiritual position. म्हाका immediately कळता मगेल spiritual position कितें. आनीक म्हाका डिवोशनल सर्विस करून म्हाका आज कृष्णाक खुश करका हे अर्थ जाता का. आनीक अष्टांग योगा हेल्प्स बाय 8fold means. म्हळ्यार बिकमिंग फ्री फ्रॉम फियर, डिझायर, एंगर. भय, आशा आणि क्रोध. आनीक कंट्रोल करचे
सेन्सेस माइंड हांकां कंट्रोल करचे आनी फीलिंग द प्रेझन्स ऑफ सुपर सोल हे अष्टांग योगा आणि कशी करची ते योगा म्हण 6 चॅप्टर सांगिल्ले आसा सो आमकां गोत्त की 8 स्टेप्स ऑफ अष्टांग योगा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आणि समाधी हे 8 योगा आसात हे कशी करचे कशी पोजिशन उरका करत असताना हे वट्टू 6 चॅप्टर सांगिल्ले आसा सो प्रभुपाद हांगा सांगता Krishna consciousness is the easiest form of yoga. हम कसं करका आमका जप करका कृष्णाल सेवा करका इजी न्ही व्हेरी इजी सो हे सांगिल्लें आसा सो आमका जेन्ना कळता की कृष्ण सुप्रीम सोल कृष्ण प्रोप्रायटर कृष्णा इज द गिवर कृष्णा इज एवरीवन then we have to totally surrender unto Krishna. And in next at the 29th shloka, last shloka it's sangilasa greatest peace formula hai. Kasa peace bhoktaram yajna tapasam malari sagle sacrifice ami karta ne fire sacrifice. So beneficiary of all sacrifices and penances kona Krishna. सर्वलोक महेश्वरम म्हळ्यार कोण की तोची सुप्रीम प्रोप्रायटर ऑफ ऑल प्लॅनेट्स ऑल डेमिगॉड्स सगळं कोण सुप्रीम प्रोप्रायटर आम्ही कसं नाही केल्यार कृष्णार्पणमस्तु म्हणताची वय की न्ही लास्ट कृष्णार्पणमस्तु म्हणता आम्ही कसं नाही पूज करू ऑब्झर्व करायची यथा आकाशात पतितो तोयम समुद्रात अधिगच्छति सर्वदेवान नमस्कृत्य केशवा अधिगच्छति म्हणून सांगितलं आसा म्हळ्यार कसं नाही कशी आकाशातल्यान कितले पाऊस पडू उद पडू कसं जाऊ ते लास्ट एट द एंड इट विल गो अँड जॉइन द सी समुद्रात अधिगच्छति ते समुद्रा वचून मेळू का तशीची खंयची देवा आम्ही पाय पडल्यार बी एट द एंड इट विल गो केशवा अधिगच्छति केशवा वता केशव म्हळ्यार कोण कृष्ण हे नाव ताका कसला पडिले ताणे केशी डेमना मारील म्हण केशव म्हणताच ताका किदे तू खंयचे पूज करू कसं नाही करू एट द एंड ते वचून कृष्णाक मेळता सो हे आमकां 29 श्लोकांतल्यान आमकां शिकच्या मेळता म्हळ्यार कोण ही सुहृदम सर्वभूतानां सुहृदम he is benefactor and well-wisher of all living entity तक कोणाबद्दल हे ना द्वेष ना ಒಟ್ಟು लोक सेम तका ಅಂತ ಗೊತ್ತसा मागेल चोरडुआ हंग त्रास भोगते रसाची तो रेडी असा हरच्याक बट आम्ही ताका याद करनाची तशी परिस्थिती आमगेले आसा सो आता 29 भितरी हंगा प्रॅक्टिकल एप्लिकेशन आमकां सांगिल्लें आसा कसाने भोक्ताराम यज्ञ तपसाम कृष्णच सगळे आणि तो सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां तो सगळ्या वेलविशर सगळ्याले बर जाऊ म्हणतो हे करता सो आम्ही कसं करका ऍक्शन इन फुल नॉलेज आम्ही किती काम करताची ते फुल नॉलेजा भितर करका आणि आमगेल इटर्नल आमगेल पोजिशन आम्ही अर्थ कन घेऊ का इटर्नल पोजिशन कसं ने इटर्नल पोजिशन आम्ही इटर्नल सर्वेंट दासानु दासा ते आम्ही सर्वेंट मागिरी स्पिरिच्युअल एक्सपिरियन्स आम्ही हे मटेरियल वर्ल्डांत घेवका ते कशी साध्य आसा आम्ही काम करतेर आमगेल सगळं काम कृष्णा बद्दल डावटेल करका आणि नेक्स्ट लॉर्ड भगवान कृष्ण पार्शियल नी कोणाबद्दल पार्शियालिटी दाखयना देव एकीच सगळ्या भितर सेम देव आसा आणि सगळ्याक तो सेम मर्सी दिता ते मर्सी घेवचे आमचे कडे उरका आनीक
Ashtanga yoga is automatically practiced in Krishna consciousness. मुद्दाम एक जागार बसून मेडिटेट करच्या जाऊ का म्हणना, जप करायची, जप केलं तेही मेडिटेशन, बिगेस्ट मेडिटेशन, आणि तेच हायेस्ट परफेक्शन ऑफ लाईफ, अंडरस्टँडिंग अवर पोझिशन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. हे आमकां अर्थ जाल्यार आमकां आमगेल रियल लाईफ कितें म्हण आमकां अर्थ जाता. अन्यथा गतीर नास्ती, नाल्यार गती ना आमकां. कृष्णा सोडल्यार आमकां गती ना. तशीची आमकां कसं जाता, हडगू एक कॅप्टन ना जाल्यार कितें सांगता, कॅप्टन ना जाल्यार ते हडगू खंय वचचें जाय म्हण कळना. तशी आमी गुरुले चरण धरनो, गुरु म्हळ्यार कॅप्टना भशेन आमगेले हडगू, आमगेले ते इतली सगळे लिव्हिंग एंटिटीज हडगू बसोवन घेवन तो एक तांणी एक रस्त्याचेर व्हरून आमकां कृष्णा लागीं सोडताची. हे मटेरियल वर्ल्डा भितर काय जावचें ना. जावका, वी हॅव टू सर्वाइव, तशें म्हूण आमी काम बी करका, बट डुईंग ऑल अवर वर्क आमी कृष्णाक याद करून घेवन आमी कृष्णाले ताका सरेंडर जावन हे आमी अर्थ करून घेवचे म्हण हे 5th चॅप्टरा भितर सांगिल्लें आसा. एक पंत मस्त बर्ड्स उरताची, एक तांतू भितर म्हणटारी बर्ड पळय येवन सगळे चेडूवाक नांतराक सांगता, पळय एक हांग बेटेगारा येता आनी तो जाल घालता, तांतू दाना घालता, तुम्ही ते दाना आशे म्हळ्यार ते ग्रेन्स घालता, तुम्ही ताजे आशे वचून थंय बसून खावच्या लागल्यार तो ते नेट घेवन ते जाळ घेवन तो वता, तुम्ही सापडतली, यू विल बी एंट्रॅप्ड. हा, ते शिकयता अपना चेडूवाक नात्राक वट्टू ते शिकयता, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम दाने के हिस्से जाके दाना मत खाना, उसमें फंस मत जाना म्हण. हे वट्टू बायहाट करताची. चंदुकोर्नो चेडूवा नात्रा वट्टू बायहाट करतात बर्ड्स. आणि एक पंत तो शिकारी येता, ती म्हातारी ती पक्षी मरून वता, शिकारी येता आणि ते जाळ घालता. हे वट्टू लोक शिकारी आएगा, दाना डालेगा, तुम वो दाने के हिस्से उस पे मत बैठना, तुम फंस जाओगे. हे म्हणता म्हणता तातू भितर दाना खावच्या वताची. आणि तो बेटेगारा किती उरता, तो ते हे जाळ एक कडे करून तो घेऊन वता. तातू भितर ताणी ट्रॅप जालेत म्हळ्यार बी ते म्हणताच ताणे म्हणते रे सच्ची. सो म्हळ्यार कसं न्ही, आमी मेकॅनिकली हे करच्या ना म्हणणी, you start with mechanical but try to develop that bhakti. अर्थ कन घेऊ का आम्ही जप कसाला करच्या जाई. आम्ही हे भगवद्गीता एक भगवद्गीता म्हणा आमक एक मॅन्युअल हे वट्टू कृष्णान अर्जुना सांगला, आमक सांगला हे परफेक्ट नॉलेज घ्यायची. आपण प्रोप्रायटर, आपण महेश्वर, हे वट्टू आम्ही अर्थ कन घेऊ का. सो इतले सांगून हांव बाय श्रील प्रभुपादान कशी परपटा बरयला ते आय जस्ट रिपीटेड इट. थँक यू भागवत पुराण कोंकणी म्हाका एक अवकाश दिल्याक भगवद्गीते प्युरिफाय म्हाका प्युरिफाय करून घेवच्याक हे अवकाश दिल्याक थँक यू. आणि जय श्रील प्रभुपाद. हरे कृष्णा. व्हेरी नाईस सेशन माताजी. तुम्ही डिफरंट एक्झाम्पल दिवन बारे चंद कोण एक्सप्लेन केला. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. कोणाक कसले क्वेश्चन्स आसवे? हरे कृष्ण माताजी. म्हळ्यार कोप येवचे नजो, क्रोध येवचे नजो म्हणटाशी, बट जायना नव्हताय. आता एक्झाम्पलाक कामांची येताची तो अमगोत असो, तो म्हळ्यार करिना, कितले पडे सांगल्यार करना, तो तागेल काम करेक्ट कोण करना, बट खंय तरी पुणे सैसून घेवचे. एक पट खूप येता म्हळ्यार आमी कशें ते पळयता, तो पळोवन पळयन अशें ते करूं येतवे ना. खूप येता सांगान अशें बैसना जाल्यार तें जायना. म्हळ्यार सहिष्णुता खंय तनक तशें सहिष्णू बसर तांणी आमकां हें करनाचें, आमी जी हें शिजयनाचें तांगेले इद्राक. It's difficult नाही माताजी. व्हेरी डिफिकल्ट. कोप येता, बट कसं नाही गो तसा कोप येईल तेन्ना ते इट शुड नॉट कंट्रोल अवर माइंड.
केन्ना कोप म्हळ्यार कशी आमी कोप आयले तेन्ना कसं कसं उलयतात एक एक पंत. वी कॅनॉट टेक द वर्ड्स बॅक. वय न्ही वे कितले पंत ते हर्ट जाता म्हळ्यार पर्सनली हर्ट बी जाता. कोप वी कॅन एक्सप्लेन. एक क्लास हांव अटेंड केल्ले. डोंट एक्सप्रेस युअर अँगर, एक्सप्लेन युअर अँगर म्हण सांगता आशिल्लें तांचे भितर. एक्सप्लेन करा. तुमकां कोप येता आसा एक्सप्लेन करा. पळय तूं ते करचा लागलो ना, म्हाका कोप येता आसा, ते करका, ते क्लीन करका. सो नॉट दॅट की टॉलरेट सगळें कर न्हू. इफ यू आर रायट ऑल्सो टॉलरेट कर, ओगी बस का म्हणना. बट ते कोप तुमगे माइंड कंट्रोल करचा नजो, स्मृती विभ्रम जावच्या नजो. केन्ना कोप आयले तेन्ना आमी कसं करतात, मागशीचे फुडले वट्टू उलयतात एक एक पंत न्ही. समटायम्स इट इज मिनिंगलेस. मागीर आमी केन्ना शांत जाता विचार केल्यार अय्यो म्हाका तशें उलोवचें नाका आशिल्लें दिसता की ना. सो वाय टू रिपेंट. एक सिंपल सांगता हांव, आमी थुकता न्ही तोंडाच्यान वी स्पिट, ते परत चाटून खावचे जातवे ना. सो बिफोर स्पिटिंग थिंक. यस म्हाका कोप आयला, एक्सप्लेन करायची. आता चोरडू आसाची या कोणी आसा पळय, कोप येवन तुमी उलयल्यार चोरडू चार उलयताची. एक्सप्लेन केल्यार दे विल अंडरस्टँड. एक पन्नी, दोन पन्नी, तीन पंत सांगायची. आय एम फीलिंग अनकम्फर्टेबल, म्हाका राग येता आसा, म्हाका कोप येता, तू हे करच्या लागली ना म्हण. थंय आमी फेल जातात एक एक पंत ते करच्याक. होप माताजी आय एक्सप्लेन, यू अंडरस्टूड. वही माताजी, कोप येईल तेन्ना बस एक्सप्लेन कर तुगेलो कोप वय. दॅट इज करेक्ट. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. आणि कोणाक कसले क्वेश्चन्स असतात? ಕೆಲವು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ सांगता होता. तुमक पूरा ಗೊತ್ತशिल म्हणके मंडे, वेन्सडे आणि फ्रायडे भगवद्गीता सुबोधिनी सेशन्स असता. आणि संडे चेडवांक बाला उत्सव क्लास असता सकाळी 9:30 वाजता. गजेंद्र मोक्ष प्रेयर्स जाता असतांतू. मागीर 11th मार्च सॅटर्डे वेदिक हिरोईन सिरीज असता 7:30 संजे. ते टॉपिक वृंदा देवी. स्पीकर हिस ग्रेस माधव चरण प्रभुजी. मागीर 18th मार्च सॅटर्डे पापमोचनी एकादशी असता वचून संपूर्ण भगवद्गीता पारायण असता. सगळ्यांनी पार्टिसिपेट करका म्हणून दिता. मागीर 23rd मार्च थर्सडे वैष्णव भजन संध्या आसा ऑन द ओकेशन ऑफ रामनवमी. सो रामाल भजन्स असता, तांतूय सगळ्यांनी पार्टिसिपेट करका म्हणून दिता. आणि कोणाक कसले क्वेश्चन्स असले ना जाल्यार सेशन एंड करूया.